राष्ट्रीय महामार्गाचें काम सुशेगाद चालू आशिल्ल्यान ताचो त्रास लोकांक सोंसचो पडटा। गोंय सरकाराकय लोकांक जावपी त्रासा बद्दल कितेंच पडिल्लें ना। कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून कांय दिसां फाटीं तोरसे पेडणेच्या एका तरणाट्याचो अपघात जावन जीव गेला। सरकार कितेंच करिना म्हूण तोरशेच्या लोकांनी पेडणे पुलीस चौकीचेर मोर्चा व्हरून पेडण्याचो पुलीस निरीक्षक संदेश चोडणकाराक निवेदन दिलां। त्या कंत्राटदाराक पुलिशेन कादयेन घालचो अशी मागणी पुलीस निरीक्षक चोडणकारा कडेन लोकांनी केल्या। तोरशा पळय जो 20 तारखेर एक्सिडंट जालो आनी तातूंत आमचो एक युवक येसो कृष्णा सावंत हेचें जें निधन जालां त्या बद्दल आमच्या वाड्याचेर एक प्रकारची म्हणटात तशे हाहाकार आनी एक शोककळा हें जालें। तेका लागून आमचे सगळे वाड्यावरचे लोक 2 दीस पयलीं हांगासर येयल्ले, पण पेडणेम पुलीस स्टेशनाचो PI हांगासर उपस्थित नासल्या कारणान आयज ताणें आमकां आपयल्ले। सगळे जाण आयज आमी आयले। आमची तेंच्या कडेन मागणी आसा की जे तेज्या कुटुंबाचेर जे आयज संकट निर्माण जाल्लेलें आसा ताका तेंच्यांनी न्याय दिवपाचें कार्य करपाचें। हाका लागून आमी तेंच्या कडेन एक निवेदन सादर केलां की जो कन्सर्न हायवे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेचेर तातडीन FIR रजिस्टर करपाक जाय आनी हे जे कोण आतां 10-12 बळी गेले ते रस्त्याचेर त्या सगळ्या कुटुंबांक तेंच्यांनी न्याय दिवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न करपाक जाय। ही सगळी आमच्या ग्रामस्थांची मागणी आसलेली। रिगार्डींग जी एक्सिडंट जी केस जाल्या त्याचेर तेंच्यांनी आमकां सांगलां की तेंच्यांनी FIR रजिस्टर करून तेका अरेस्टय केला त्या ड्रायव्हराक आनी द केस अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसा। मेडिकल रिपोर्ट येवपाचो आसा अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलां। आनी जो सेकंड पार्ट हायवे कॉन्ट्रॅक्टराचेर जी रजिस्टर करपाक जाय FIR म्हणून आमी सांगलें, तेंच्यांनी आमकां सांगलें की 15 दीस ह्या भितर आपण प्रयत्न करता आनी तेचेर FIR रजिस्टर करता। आमची ग्रामस्थांची मागणी आसा की जर फाल्यां सकाळी 15 दीस न्हय जर 30 दीस आयज पासून जर 30 दिसां भितर जर त्या कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टराचेर जर FIR रजिस्टर ना जाली ह्या पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर जाल्यार आमी सगळे मांद्रेवासी सगळे पेडणे तालुक्यांतले तमाम लोक रितसर परमिशन घेवन रास्ता रोको करपाची आमची सगळ्यांची तयारी आसा। आनी जे कुटुंबांनी आपल्या कुटुंबातले जे बळी थंय ते रस्त्या खातीर गेल्लेले आसा तांकां सगळ्यांक एक न्याय दिवपाचो आतां ग्रामस्थ प्रयत्न करतले। जर हो प्रश्न 1 म्हयन्याच्या भितर सुटाव जावंक ना आनी जर त्या कंत्राटदाराचेर जर FIR रजिस्टर जावंक ना जाल्यार कागाळ बरोवन चौकशी करपाचें उतर पेडणे पुलीस निरीक्षक संदेश चोडणकारान तोरशेच्या लोकांक आश्वासन दिलां। इन्क्वायरी करता आतांच स्टार्ट करता। इन्क्वायरी आतां स्टार्ट करता म्हणजे जी इन्क्वायरी करता कोणा नलयता म्हणजे जायना। तूं एडवोकेट तुका खबर आहा एविडन्स कलेक्ट करपाक जाय म्हाका। तूं आतां म्हाका तकलेर बसता तूं तशें ना। आमी तुका खंय सांगता तूं आतां म्हणटा कितें हांव टेंटेटिव्ह सांग बाबा आपण येऊ आपण एका म्हयन्यान करता। हांव तुका टायम 1 म्हयन्यान कित्याक जाल्यार 8 दिसांनी जावंक शकता न्हू। हांव टायम फ्रेम तुका बांदून घेवन नाका म्हाका तसो। ती इन्क्वायरी समज आमकां आपयले जाल्यार आपयता तुमकां आपयले तुमच्या तुमकां आपयता। तुमी जेन्ना म्हाका सांगले आतां ते कोण कोणें सांगला ते सगळ्यांक आपयतलो आनी तुमी जाय तुमची नांवां सुद्दां दिवंक शकता विटनेस म्हणून सगळ्यांक आपयतलो। तर तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता जाणा तुमचो अशें नुकसान ती सुद्दां